नमस्कार, हांव रोहित फळगांवकर तुमकां सगळ्यांक रिडिस्कवर गोवाच्या ह्या भागांत माये मोगाचो येवकार दिता। फाटल्या एपिसोडांत तुमी पळयलें कालो आनी ताचे कडेन संबंदीत इतिहास। ह्या एपिसोडांत आमी ह्या पात्रां बद्दल किंवा ह्या काल्याच्या पात्रां बद्दल आनी थोडी म्हायती घेवया। सो लेट अस रिडिस्कवर वॉट कालो हॅज फॉर अस इन स्टोर। कालो हे लोकनाट्य जवळ सदांच रातचेंच जातालें। कार्तिक म्हयन्यापासून हे लोकनाट्याची सुरवात जाताली। अनेक देवळांत ही लोकनाट्य करपाची प्रथा आज बंद पडल्या। आता आमच्या गांवांत तरी कितें जाता, आमी पळय इतली वर्सां थोडे वर्सां मागीर काळो बंद पडलो। शेवट उत्सवाक कोण लोक ना जाले आनी ज्या वेळा आमी काला असो म्हणून त्या वेळा लोक त्या वर्सा इतले लोक आयले, केवळ काला आसा हें आयकून इतले लोक आयले आनी परत कालो सुरू जालो। मागीर आमकां दिसपाक लागलें परत वर्सा तेंच कशें करप तें बरें दिसचें ना म्हणून। पूण मागीर आमी काल एक वर्साक केलें ना, तर लोक पालखी दर्शना सुद्दां ना, लोक देवळां कोण ना, 4 लोक कशी वाजंत्री आनी भट सुद्दां अशी परिस्थिती जाली। पूर्व आमी तशेंच केलें की काल करया आमी म्हण तयार केली, लोक नासतना काल कित्याक करया, लोक कोण ना आनी काल कशें करतले अशें म्हणलें। पूण लोक फाटल्यान येवपाक राविल्ले आनी पयस येवन राविल्ले, काल सुरू जातकीर येतले म्हूण राविल्ले, तें आमकां कळ्ळें ना आनी आमी काल करनासतना तेन्ना फाटल्यान लोक आयले आमची पळोवपा म्हण आयिल्ले। तुमी सुद्दां आयिल्ले जातले की हांगा आयिल्ले आनी काल ना जावन ते गेले आनी तें कळ्ळे नंतर मागीर आमी ठरयलें की काल हो लोक आसूं नासूं देवाची सेवा म्हण ती देवा मुखार करच्या जाय म्हण तें करपाचें आमच्या अंदाज पसून करपाचें अशें म्हण। आनी ताजो आमकां रिजल्ट आज मेळ्ळो। परत आमी काल आसूं म्हणले नंतर आज कितले लोक आयले तुमी आज पळयता हांगा। हे जर काल नाशिल्लो तर ते लोक केन्ना आशिल्ले, ह्याचोच अर्थ असो आजूय तितल्याच आवडीन लोक काल पळयतात। आतां लोकांची संख्या पयलींच्या इतली जायना, हेजें कारण आतां सगळी विभक्त कुटुंब पद्दती तशें ते सगळे लोक आतां बिजी आसात। तरी सुद्दां त्या बिजी शेड्युलांतल्यान सुद्दां इतले लोक हांगा खेडेगांवांक इतले लोक येवप म्हळ्यार आनी खूब कडेन आमी गेला, म्हाड्डोळ गेलात, तेन्ना सावड्डी गेलात, आमकां आपोवन व्हेला। ताजे पयलें आमगेले स्नेही म्हणटा तांणी पयली कला अकादमी सुद्दां हांगच्यान काल व्हरून खूब तेजें प्रदर्शन केलां वयर। फाटल्या एपिसोडांत तुमी पळयलें की काल्याची सुरवात कशी जाताली। आमी हेंय आयकलें की जे कडेन काल्याची सुरवात जाताली, ज्या सभामंडपांत काल्याची सुरवात जाताली, त्या सभामंडपाक मांड अशें म्हणटाले। सभामंडपाच्या दोनूय बाजूंनी पात्रां एंटर करतालीं। तशेंच हे काल्याचें फूल कॉम्पेरींग जें आमी म्हणटात ताचो सूत्रसंचालन तो हरदास नांवाचो एक मनीस करतालो। तो हरदास हे काल्याच्या पात्रांचें इंट्रोडक्शन करतालो। ह्या पात्रांची सुरवात जाताली ती कुड्डू माती नांवाच्या 2 क्लावन्सांनी, म्हणजे 2 विदूशक येताले। ही कुड्डू माती किंवा कुड्डू नाचे हे क्लावन्स आमकां सगळे कडेन मेळनात। तशें आमी फाटले खेपे हेंय पळयलें की काल्याची जी पात्रां आसात ती सगळी कडेन तांकां युनिफॉर्मिटी नासता। तांचे डायलॉग्स, तांची पदां खूब चेंज जातात, खूब तातूंत बदल जाता। प्रत्येक गांवा प्रमाणे किंवा प्रत्येक रिजना प्रमाणे हे बदल आमकां दिश्टी पडटात। जेन्ना आमी व्हड जाले आनीक सादारण अशें कितें करपा सारकें हें जालें 25-30 वर्सांचें, त्या वेळार आमकां दिसपाक लागलें की आमी तो पयलींचो कालो परत सुरू करया। आनी म्हणटरीच आमी सुरू करपाचे दृश्टीन सगळे जमले, हें केलें, पयलींच्यो पटी पळयल्यो, ते हरदास आमकां मेळनात म्हणटा आमी नवीन पद्दतीन म्हणजे गाबो बदलनासतना आशिल्लो तो हें तसो दवरून आमी परत तें बरोवपाक सुरवात केलें। बरयलें, गाणी बिणी तीच उरलीं, पूण संवाद विवाद वेगळी केले। कारण पयलींच संवाद थोडेशे अश्लील बी आशिल्ले जे ह्या आतां समाजाक पसतालीं आनीक वेगळे पद्दतीन वतालें। तें मातशें मॉडिफाय करून आमी गाबो बदलनासतना तातूंत बदल केलो, वेगळी पटी बरयली आनी नंतर तें सादर करपाक लागले। आनीक बरीचशीं वर्सां सादर केलीं। मागीर प्रत्येक आपआपली सर्विसेक हाजे फाटल्यान गांव सोडून गेले, थोडे हे जाले, मागीर तें परत काही ते बंद पडलें। आतां आमी गांवांकच आशिल्ल्यान आमी तो कालो परत नव्यान सुरू केलो, गेल्ले एक 10 वर्सां फाटसून सुरू केलो आनी हो बंद पडपा नजो, ही परंपरा चालू उरपा जाय म्हणून आमच्यांनी कितें करपा येता तर त्या पद्दतीन आमी प्रयत्न केले। प्रयत्न म्हणजे अशें केले की नवीन जे भुरगे आसात 12 ते 15 वर्सांचे वयोगटांतले, अशी भुरग्यांक घेवन तांकां कालो शिकयलो, तांचे कडच्यान कालो करून घेतलो। ज्यामुळे आमी उरची ना पूण आमची फाटल्यान आनी 50 वर्सांनी बी ते भुरगे व्हड जातरीच परत कालो जातलो हाजी आमकां आशा आसा। आनी हो कालो टिकपा खातीर आमचे कडच्यान जाता ते प्रयत्न आमी केले।
हांव संकासुरा कालो ल्हानपणासून पळयतां आनीक हेजें शिक्षण म्हाका आतां नाचपाचें आमचे भटमाम निशिकांत टेंगसे आनीक मैन फळ हेणें दिल्लें आनीक तें आतां हांवें केल्लें आसा. हांव बरेंच ल्हानपणासान अशें पळयतालो काल्याक ह्या देवळां येतालो जाणटे लोक करता ते पळयताले आनी तेंचे कडेन पळोवन आनीक तशें आमगेले भटमाम निशिकांत टेंगसे तेंचे कडेन थंय हांव उरता बरेंच येता करतालो आसा तेंचे कडच्यान आयकन तेंचे कडच्यान तेंचें मार्गदर्शन. आमी फाटले खेपे पळयलें की काल्याची सुरवात कुड्डू माती किंवा कुड्डू नाचे हातून जाताली. ताजे नंतर येतालो तो गणपती. गणपती बरोबर अनेक गांवांनी रिद्धी आनी सिद्धी येवपाची प्रथा आशिल्ली. पूण दक्षिण गोंयांत मात ही पात्रां आमकां दिश्टी पडनात. फक्त गणपतीच दिश्टी पडटा. अनेक ठिकाणी आमी पळयतात की कालो आज बंद पडला, पूण गणपती मात्र मुद्दमूच केल्लो वता. गणपतीचे नंतर आमी म्हातारी नांवाचें एक पात्री बी पळयलें. ही म्हातारी कित्याक येता, ती एग्जॅक्टली कोण हाजी बी आमकां म्हायती ना. आमी हेंय जाणून घेतलें की काल्याची अनेक पात्रां मदीं आमकां लिंक्स मेळनात. कदाचित ही पात्रां मागीर इंट्रोड्यूस केल्लीं काय हे लिंक्स जे आमकां पयलीं आशिल्ले, जे काल्याचे आमकां स्टोरी सांगताले, ते आज करनात. ताका लागून आमकां एग्जॅक्टली हो फूल कालो हाजी स्टोरी मेळना. काल्याच्या परफॉर्मन्सा खातीर स्टेज वापरनाशिल्ले, सभा मंडपाचो मदलो भागाचोच वापर करताले. पूण आज जे कडेन ह्या काल्याचे थोडे रिमेन्स आमकां दिश्टी पडटा ते स्टेजीचेरूच करता. स्टेज वापरपाचो कॉन्सेप्ट हो नंतर आयला. गणपतीचे नंतर अनेक ठिकाणी आमकां संकासूर नांवाचें एक पात्र दिश्टी पडटालें. हे पात्राक लागूनच ह्या काल्याक संकासूर कालो असोय नांव पडलां. संकासूर बेजिकली एक मिथॉलॉजिकल, एक काल्पनीक किंवा एक पुराणीक कथेंतलो एक भाग. संकासूर म्हणजे एक राक्षस आशिल्लो आनी त्या राक्षसान ब्रह्मादेवाचे वेद चोरून व्हेल्ले. ताका लागून विष्णून मत्स्य अवतार घेवन संकासुराचो वध केल्ल्याची ही स्टोरी आमकां काल्यांतल्यान पळोवपाक मेळटा. ह्या संकासुरांत आमकां गोंयांत, सगळ्या गोंयांत भितर खुबशे बदल दिश्टी पडटात. काल्यांत संकासूर नांवाचें जें पात्र आसा तें एकूच अशें पात्र आसा जातून कपड्याचोच मुखवट्याचो वापर केल्लो वता. बाकीचीं सगळीं पात्रां लांकडी मुखवट्याचो वापर करतात. पणजे महालक्ष्मीचें देवूळ आसा. हे महालक्ष्मीच्या देवळांत संकासूर जाता आनी हो संकासूर मात्र तांबडो आसता, म्हणजे ताजे जो मुखवटो आसा तो तांबडो आसा. हाजे फाटल्यान कारण मात कोणाक खबर ना, कित्याक हें डॉक्युमेंटेड ना. पूण कांय ठिकाणी अशें सांगतात की पोर्तुगेजाच्या वेळार जो पात्र संकासूर करतालो किंवा जो मनीस संकासूर नांवाचें पात्र करतालो ताका पोर्तुगेजांनी धरपाचो किंवा एरेस्ट करपाचो प्लॅन केल्लो.
किती झालो भांगराचे पेटी सांग म्हणटा पेटीला गया भांगराका कसले पळोवपाक भांगरा मरे शिवर म्हाका दितलो म्हाका दितलो मरे नाचपाचें खावपी म्हाका दितो मरे आं बरें चल नाचया कशी ताका फ्रेंड नाचपाची आनी कशें किती दितलो आमदार किती दितलो किती दितलो फटींग मरे हो सामको शे अरे ती मरे पोर्तुगीजांक अशी म्हायती मेळिल्ली की संकासूर जो करणारो हें पात्र आसा तो तांकां महालक्ष्मी देवळांकूच मेळटलो आनी तें पात्र मुळांत काळो वेश परिधान करूनच येतलें. जेन्ना ही खबर त्या मनशाक मेळ्ळी तेन्ना ताणें आपल्यालें पात्र म्हणजे आपल्यालो वेशाचो जो कलर आसा तो बदलून तांबडो केलो अशें सांगतात. तेन्नाच्यान महालक्ष्मी देवळान जो संकासूर करता तो तांबड्या रंगाचो आसा म्हणून ताका तांबडो रंग संकासूर असोय म्हणटात. हातून भितर तथ्य कितें सत्य कितें हें अजून मात्र कोणाक खबर ना. पूण संकासूर नांवाचें पात्र मात लोकांचें लक्ष वेधून घेता. सभा मंडपांत तो हर 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 करीत येता आनी तो लोकांचो छळ करता किंवा थंय बशिल्ल्या लोकांची फकाणां करता. हरदास नांवाचो जो कंपेर आसा तो संकासुराक समजावपाचो प्रयत्न करता आनी शेवटी मत्स्य अवतार घेतिल्लो विष्णू येवन संकासुराचो वध करता. गांवगिऱ्या वाठारांनी संकासुराची जी एंट्री आशिल्ली ती पारंपारीक पद्दतीन जाताली. संकासूर जेन्ना सभा मंडपांत येतालो तेन्ना ढोल तासो तशेंच सुर्त हे पारंपारीक वाद्य वाजोवन की ताका भितर हाडटाले. तशेंच ताका दिवटेच्या उजवाडान भितर हाडपाची प्रथा आशिल्ली. कालांतरान हें सगळें आज ना जालां.